न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय सुटके दुधारा भुरग्यांचो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो न्याय जाय न्याय जाय समीर झालं बसून घेता उभे राहून घेऊ का बसून बॅनर येतलो न्ही उबो रावलो ना उबो रावलो बॅनर गावतो बसून घेता बसून घेता बॅनर येतलो नाका बॅनर येऊन बसून बसला दिसतो ना बस बसल्यावर दिसतो ना बॅनर ना उभं राहून घेतात तेच तेच विचारला उभं राहून घेतात भाऊ उभं राहा भाऊ कसो रे भाऊ वयले हेजेर मग ताका उलोवपाक जाय न्ही तांची हे न्ही परवाचे हे वयतार स्टार्ट करूया आयज या धरणे आंदोलनाचो 17वो दीस सुटके झुजाऱ्यांचो भुरग्यांचो हो प्रश्न आमी 11 जानेवारी मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्या कडेन चर्चेक आपयल्ल्या कारणान आमी गेल्ले तांच्या कडेन उलोवपाक पण आमचे निवेदन जे आसले तांच्याचे त्या जे पॉइंट्स आसा त्या पॉइंट्साचेर कांयच उलोवप जाल्लें ना फक्त तांच्यांनी सांगले की 15 तारीख पर्यंत 15 मार्च पर्यंत आपूण जॉब दिवपाचे जावं कितें करपाचें पळयता म्हणून खरें म्हटल्यार जेन्ना खंयच्या एका विशयाचेर चर्चा करपाक आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री आपयतात आमी निवेदन दिल्ले डिसेंबरान तेन्ना त्या प्रश्नाचेर त्या पॉयंटाचेर आनी त्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली ती जावना आमचे हे धरणे आंदोलन 4 जानेवारीच्यान सुरू जाला ते 21 जानेवारी पर्यंत धरणे आंदोलन चालूच आसतले 22 तारखेच्यान आमरण उपोषणाक सुरवात जातली आयज या धरणे आंदोलनाचो 17वो दीस आयज जे आमरण उपोषणाक बसतले 22 तारखेच्यान तांचे आमी नाव आयज डिक्लेअर करतात आमच्या वांगडा आसात स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकर हे कुंभार जुयेचे तांचे वय आसा 80 वर्सां ताज्या उपरांत म्हज्या उजव्यान जे आसात स्वातंत्र्य सैनीक श्री नागेश च्यारी केरी फोंडाचे तांचे वय आसा 85 वर्सां हे 2 स्वातंत्र्य सैनीक आमरण उपोषणाक आमच्या वांगडा बसतले आमच्या मागण्या खातीर सरकाराच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय जाय पर्यंत आमरण उपोषण फास्ट अँड टू डेथ ताज्याच बरोबर जी भुरगीं आसा आमच्या वांगडा ताज्या बरोबर आसात सुरेखा बांदोडकर फ्रिडम फायटरांचे भुरगे राव साहेब देसाय ताज्या नंतर वीरेंद्र नार्वेकर रवी नागवेकर हात वर करचो रवी नागवेकर ताज्या बरोबर टोटल 6 जाणां स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यां बरोबर 6 जाणां भुरगीं आमरण उपोषणाक 22 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर बसतली हे आयज आमी जाहीर करतात आमच्यो सरकारा कडेन ज्यो मागण्यो आसात त्यो सामक्यो साद्याच पद्दतीन आमी मांडलेल्यो आसा निवेदनांतल्यान उच्च शिक्षीत जे आसात भुरगीं तांकां जॉब दिवन सुटावो करचो तातूंतली फक्त 6 जाणां आसात ताज्या नंतर जी भुरगीं फ्रिडम फायटर होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनान रजिस्टर आसा तांचो नोकरी दिवन सुटावो करचो ताज्या नंतर जांची पिराय 50 जाल्या 55 जाल्या 59 जाल्या तांकां वन टायम सेटलमेंट दिवचो आनी तांचे मोकळे करचे ताज्याच बरोबर निमणो जो आसा ती की ज्यांची भुरगीं फ्रिडम फायटरांची भुरगीं 26 एकंदर 26 जी आसा ही अनरजिस्टर आसा तांकांय भितर घालून तांकां नोकरी दिवन आनी तांचे वन टायम सेटलमेंट तांचे आसा वया प्रमाणे तांकां त्यांचे प्रश्न सुटावो करचो ह्यो अवघ्यो 4 मागण्यो आमी सरकारा फुड्यान मांडलेल्यो आसा
आम्ही सरकाराकडे मागता, आम्ही सरकाराकडे परत निवेदन करता आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्याकडे की जाता तितले बेगिना हातून लक्ष घालचे आणि आमच्या या प्रश्न जो आसा तो सुटावो करचो. निवेदनाचे दखल घेवची, निवेदन वाचचे, पॉइंट जे दिला ताचेर लक्ष दिवचे. आयज हे फ्रीडम फायटर्स 80 वर्सां 85 वर्सां जाल्ले आमच्या वांगडा आमरण उपोशण करपा खातीर 22 तारखेच्यान बसतात. गोंय मुक्ती दिनाची 60 वर्सां आमी मनयतात आणि त्याच बरोबर आमी आमच्या हक्का खातीर लढपाक परत भायर सरल्यात. जायत्या भुरग्यांचेर, आमच्या फ्रीडम फायटर भुरग्यांचेर अन्याय जाला. आमच्यो नोकऱ्यो दुसऱ्याक दिल्ल्यो गेल्ल्यो आसा, जनरल कॅटेगरीक दिल्ल्यो आसा, तातूंत रिजर्वेशन जे आसा ते सारखे पळयल्ले गेल्ले ना. जीपीएससीक जे 2% रिजर्वेशन गेला त्या बाबत मुख्यमंत्र्यान कांयच अजून ठोस निर्णय दिल्लो ना. जेन्ना रिजर्वेशन 2% दितात जीपीएससीन तेन्ना ताच्या बद्दल सामके ठोस निर्णय जावपाक जाय, निर्णय दिवपाक जाय आणि रिजर्वेशनूय दिवपाक जाय. जेन्ना तुम्ही फॉर्माचेर मेन्शन करतात सीएफएफ आणि त्यांना नोकरी दिवपा टायमार ते सीएफएफाच्या जाग्यार जनरल कॅटेगरीक दिल्ले वयता. ताच्याच बरोबर ज्यो बाकीच्यो कॅटेगरी ज्यो केल्ल्यो आसा सी एंड डी कॅटेगरी तातूंत एलडीसीच्या अंडर ज्यो येतात एसएससी, नॉन एसएससी, हायर सेकंडरी तांचेरूय खूब अन्याय जाल्लो आसा. तांचेरूय लक्ष घालचें आणि टोटल आमच्या हेज्या प्रमाणे 97 जी भुरगीं आसात तांकां न्याय दिवचो आणि हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो करचो. हांव मागता आमचे फ्रीडम फायटर श्री सुरेश बारोडकर तांच्याकडे की तांच्यांनी आमरण उपोशणाच्या दिसाचे आपले स्वताचे जो निर्णय आसा तो जाहीर करचो. माझे नाव सुरेश सुखराय पारोडकर, हांव रावपी कुमारजुवा. हो जो निर्णय हांगेलो उपोशणाक बसपाचो म्हाजेर कोणीच दबाव हाडूंक ना आनी कोण हाडूंक शकना. हांव स्वतंत्र आहा. एका टायमार आमी स्वतंत्र खातीर झूज दिले आणि आज दुर्दैव अशें दिसता की आमकां ह्या भुरग्यांक लागून रस्त्यार वयचें पडटा. नाइलाज हेच खातीर हांव हे उपोशणाक बसपाचें निर्णय घेतला. म्हाजेर कोणूच दबाव हाडूना आणि म्हाका कोणूच फाटीं ओडोवंकूय शकना. आणि जो पर्यंत आमच्या भुरग्यांची मागणी मान्य जावचे ना तो पर्यंत हांव फाटीं सरचो ना. मरण पत्करतलो मात शरणागती पत्करचो ना. ताजे नंतर आमचे स्वतंत्र सैनिक केरी फोंडाचे श्री नागेश च्यारी हांचो निर्णय जो आमरण उपोशणाचो घेतलेलो आसा तो ते स्वता जाहीर करतात. हांव केरी गांवचो नागेश बाबू च्यारी. हांव आमच्या भुरग्यां खातीर आयज उपोशणाक भायर सरलेलो आसा. हांवें स्वताचो निर्णय आयज जाहीर करपाक तुमचे कडेन आयज मागता हांव की आमी जे बसला ते आमी स्वताचो हक्क धरूनच बसता. दुसरे कडेन आमकां कोण हाडूंक शकना. जो वेळ आमकां न्याय मेळना तो वेळ पर्यंत आमी हांगा उपोशणाक बसतले. पण कृपा करून ह्या भुरग्यांचो जे कितें प्रश्न आसा तो गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन सोडचो इतकीच आमची मागणी. आनीक जो वेळ ते प्रश्न आमकां लेखी दिना तो वेळ बसून आमी हांगचे उठचे ना. आम्ही सरकाराकडे निवेदन केल्लें आसा. आमकां आश्वासनां नाका. गेली कितलींच वर्सां आमकां आश्वासनां आनी आमकां फटयल्ले गेले आसा. तेन्ना आमी सरकाराकडे निवेदन केलां तशेंच मुखेलमंत्र्याकडे की आमकां आश्वासनां नाका, लेखी ऑर्डर जाय. ताच्या नंतर जे उपोशणाक भुरगीं बसतात ताच्या भितर आसात सुरेखा बांदोडकर. वय सांग, नांव सांग, तुजो निर्णय सांग. सांग 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 वय सांग. ताच्या नंतर आमच्या फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यां भितर सुरेखा बांदोडकर तुमच्या वांगडा आसा. ताचे वय 50. आमी सरकाराक मागला की जी 26 अनरजिस्टर आसा तांच्या भितर ताचें नांव आसा ताका भितर घालचे, ताका वन टायम सेटलमेंट दिवचे आणि ताका मेकळे करचे. ताच्या नंतर बरोबर आसा आमच्या रावसाहेब देसाय. माझे नाव रावसाहेब शिवाजीराव देसाई, देऊळवाडा पिसुल्ले सत्तरी गोवा. माझे वय आसा 40 वर्सां आणि हांव उपोशणाक बसला इतक्याक लागून कित्याक आतां हे इतके जाणटे लोक आमच्या वांगडा बसता म्हणून आमी तेंच्या वांगडा एक 5 जाण सहभागी जावचे म्हणून हांव म्हाजो निर्णय स्वता भशेन घेतलेलो आसा. ताच्या उपरांत आनीक 2 आमच्या फ्रीडम फायटरची भुरगीं वीरेंद्र नार्वेकर आणि रवी नागवेकर
हांच्यांनी हो उपोषणाचो निर्णय स्वता स्वखुशीन घेतलेलो आसा आणि हो निर्णय जो पर्यंत आमकां लेखी आश्वासन मेळना, लेखी आमकां बरयल्लें ना, तो पर्यंत आमी हे उपोषण आमरण उपोषण फास्ट अँड टील डेथ चालू उरतले. आणि हे उपोषण 22 तारखेक 22 जानेवारीक सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातले. पण सीएमनी तुमकां आपयला आता केन्ना मिटींग? सीएमा कडेन 11 जानेवारीक आमकां आपयल्ले तेन्ना उलोवप जालें, ताणें चर्चेक आपयल्लो. विशय आसलेलो आमचें निवेदन, पण सीएमा कडेन उलयतकूच अशें दिसलें आमकां की निवेदन आमचें वाचूंकूच ना. आमचे पॉयंट्स एकदम साद्या तरेन आमी मांडलेले आसा. उच्च शिक्षीत जे आसा तांकां दिवचे, ताच्या नंतर वन टायम सेटलमेंट, पिराय जाला तांकां तांचे वन टायम सेटलमेंट किंवा जॉब दिवचे हे मागलेले आसा. पण सीएमाचेर आमकां ताचेर कांयच दिसलें ना. ताणें निवेदन वाचूच ना अशें दिसलें आमकां. निवेदन वाचलेलें जाल्यार एक वेगळो येतलें, पण ताणें हेवूय म्हटलें की रोस्टर जो आसा, आमी विचारलें की वेकन्सी बेस्ड रोस्टर जो आसा तुमी पळयलात म्हणजे पर्सनल डिपार्टमेंटाक, तो म्हणटा तांच्यांनी मेंटेन केल्लो ना. तांच्यांनी म्हटलेलें आसा तांच्यांनी मेंटेन सारको केल्लो ना. आपण्यान खंय ताणें मुखेलमंत्र्याक सगळ्यांच्यो फायली मागयल्या. ताच्या नंतर तो 15 मार्च पर्यंत कितें तो निर्णय घेतलो. तातूंतल्यान तो म्हणटा, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा की प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या घराघरान जायत्यो नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो, कारण आपूण आतां प्रयत्न करतलो म्हणटा तो 1 लाख तरी नोकरी मेळोनी. आमचो निवेदनां अशें खंयच म्हटलेलें ना. जावं 96 1996 जे असेंब्लीन मान्यता जाली फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब दिवचे, तशेंच सेंट्रलाकूय मान्यता जाली 1998 त्या प्रमाणे 1 लाख दिवचे का 2 दिवची हे आमी म्हणूना. निवेदनान आमी क्लियर म्हटलां फ्रिडम फायटरांची भुरगीं ओगीच उरलेली आसा, तांचेर अन्याय जाला, तांचे नोकरी दिवन प्रश्न सुटावो करचो. जेन्ना तुमचे रिजर्व सीट काडले आनी जनरल कॅटेगरीन दिले तेन्ना तुमचे रिजर्व सीट जनरल कॅटेगरीक दिवपाक तेंच्यांनी रिजन कितें घातलेलें आसा? आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, रोस्टराचे डिटेल मागले, तांचे कडेन रोस्टराचे डिटेल ना. जॉब्स जायते डिपार्टमेंट CD कॅटेगरी आसूं, LDCचे पोस्ट आसूं, जावं हायर एज्युकेशन पोस्ट आसूं, GP सगळे आशिल्ले. तातूंत जे पोस्ट तांच्यांनी दिल्यात ते CFFचे काडून जनरल कॅटेगरी दिला. तांच्यांनी जर तांकां विचारलें, तांच्यांनी सांगलें आमकां की पॉयंट जे आसा वेकन्सी बेस्ड रोस्टर ते 9 आणि 59 दिल्ले, ताच्या नंतर 10 आणि 60 जालो. पण ताच्या उपरांत काय जालें तांकां सारकें फॉलोअप करिनात. आणि तातूंतल्यान मुख्य म्हणजे ऑर्डर ते अजिबात फॉलो करिनात. तांचे कडेन गेल्यार उडवा उडवीची उत्तरां मेळटात. ऑर्डर सरकारान दिल्ली अजिबात फॉलो केल्ली वचना.